राज्यात पैसे घेऊन सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखवून बऱ्याच लोकांक तोपी पडल्या हे आता उक्तडार येत असा। पूजा नायकान आपल्या 2 चल्यांक सरकारी नोकरी दिता म्हणून सांगून 14 लाखांची तोपी घातली म्हणून प्रियोळ आपेवाळच्या गुरुदास गावडेन म्हाड्डोळ पुलिशेत कागाळ केली। ते कागाळीचेर FIR नोंद करून पुलिशेन पूजा नायकाक अटक केल्या। पूजा वांगडा हे प्रकरणात अजित सतरकार हाकाय पुलिशेन अटक केल्या। पूजा सध्या म्हाड्डोळ पुलिशेंच्या कस्टडीत आसा। हे प्रकरणात एक धक्कादायक गजाली उक्तडार येत असताना आता फोंडे पुलिशेन IRB पुलीस सागर नाईक आणि गोरवा सांबाळ खात्याचो निवृत्त दोतर प्रकाश राणे हे 2 जाणांक वेगवेगळ्या प्रकरणांनी अटक केल्या। दोगूय रावपी कुर्टी फोंडेचे। कॅश फॉर जॉब फोंड्या एका पुलिसाक आणि निवृत्त दोतोराक अटक। फोंडे पुलिशेन आयतारा राती सागर नाईक आणि प्रकाश राणे हे 2 जाणांक केली अटक। सागर नाईक हो IRB कॉन्स्टेबल जाल्यार प्रकाश राणे हो गोरवा सांबाळ खात्याचो निवृत्त दोतोर। दोगांकूय वेगवेगळ्या प्रकरणांनी केल्या अटक। दोगूय रावपी कुर्टी फोंडेचे। सरकारी नोकरी दिवपाच्या हायस दाखवून लोकांकडल्यान पैसे घेवपाच्या प्रकरणात अटक जाल्ले पूजा नायक हे आता पुलीस कादयेत आशिल्ल्याक पुलीस कस्टडीन आशिल्ल्याक जवळ जवळ आता 8 दीस जायत आयले। फाल्यां ताचो रिमांड सोंपता परतून ताका रिमांडा खातीर व्हरपाचें आसा अशी माहिती पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळ्ळी। पुलिसां कडल्यान त्याच्या रिमांडाक खर विरोध जावपाची दाट शक्यताय आसा, कारण ह्या प्रकरणाचो तपास अजून सुरू आसा। म्हाड्डोळ पुलिसांनी आयज ह्या प्रकरणात पूजा नायक हाणें जे फ्लॅट जे घेतलेले त्या बिल्डराक अडवल पालकर हाका पुलीस स्टेशनाचेर आपोवन तेची आज चवकशी केल्या। तातूंतल्यान खुबशी माहिती मेळ्ळ्या अशी माहिती आमकां पुलीस सुत्रांनी दिल्ली आसा। मजगतीं सध्या फोंड्याचो अतिरिक्त ताबो आशिल्ले DYSP सलीम शेख सर हांणी आज हांगा म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाक घेवन ह्या एकंदर प्रकरणाचो आढावो घेतला। ह्या प्रकरणाची पाळामळ पुरायपणान खणून काडटले असो विश्वास तांणी उक्तायला, मात हेका कांय उशीर जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा। मजगतीं फोंड्या उसगांव वाठारांत एका चलयेक एका बायल मनशेक माशेलांतल्या वाठारांत सरकारी प्राथमीक शिक्षकाचो जॉब दिवपाच्या उतराचेर सागर नायक ह्या IRBच्या एका पुलीस कर्मचाऱ्यान तिचे कडल्यान 15 लाख रुपया घेतिल्ल्याचें प्रकरणूय मुखार आयिल्लें आसा। ह्या प्रकरणान सध्या सागर नायक जो आसा तो फाटले 4 म्हयने त्याने कामार रिपोर्ट करून आशिल्ल्यान सध्या पुलीस त्याच्या सोदान आसा। पुलिसांनी ताका अटक केल्या म्हणपाची माहिती आमचे कडेन मेळिल्ली आसा। त्याच बरोबर आनी एक प्रकरण फोंडे पुलिशेन नोंद जालां। ते एनिमल हजबंड्रीन कामाक आशिल्लो एकटो रिटायर्ड दोतोर प्रकाश मुकुंद राणे हाणें आश्वे मांद्रे हांगसरल्या 4 जाणां कडल्यान एक्सायज इन्स्पेक्टर तशेंच LDCचे पोस्ट दिवपाचें उतर दिवन सुमार 40 लाख रुपया तांचे कडल्यान उखल्ल्या। ताका ताब्यान घेवन ताका अरेस्ट करून फोंडे पुलिसांनी ताका म्हाड्डोळ मांद्रे पुलिसांच्या सुवाधीन केल्लो आसा। इतले मजगती लोलयेची सरपंच निशा च्यारी हिच्या देराकूय तिगांनी सरकारी नोकरी दिता म्हणून 15 लाखांची तोपी घातिल्ली। हे प्रकरणात म्हालवडो पैंगीणचो मिथिल च्यारी, इडदर लोलयेचो प्रितेश च्यारी तशेंच मडगांवचो पराग रायकार हांकां पुलिशेन अटक केली। उपरांत दरेकी 10,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तिगांकूय सोडले। तशेंच दिवचले पुलीस स्टेशनात FIR जाल्ली प्रिया नायक ही बायल कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी फरार आसा। पुलीस तिका सोदतात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।